नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मेळमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। नरेंद्र मोदीन घेतलो तिसरे फावट प्रधानमंत्र्यांचो सोपूत। दिल्ली राष्ट्रपती भवनाच्या आवाठांत जालो इतिहासीक सोपूत विधी सुवाळो। प्रधानमंत्री मोदींचे मंत्रिमंडळात श्रीपाद नायक हांचो आस्पाव। भावून मानले लोकांचे उपकार, मुख्यमंत्र्यांच्यो भावूक परबी। श्रीपाद भाऊक मंत्रीपद मेळपाचे घोषणे उपरांत भाऊच्या दिल्लीच्या घराक गोयच्या भाजपा फुडाऱ्यांची गर्दी। राज्यात नेटाचो पावस, रस्ते गेले उदकापोनांत, झाडां जाली आडवी। वीज पुरवणेचेरूय परिणाम, सोमारा मंगळार ऑरेंज अलर्ट। राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरणाबद्दल शिक्षण मंडळाची शाळांक भेट। सांगे केपें आनी सालसेत तालुक्यांतल्या शाळांनी भेट दिवन शिक्षक आनी पालकांचे केले प्रश्न सुटावे। आनी दोनूय डेडलायन सोंपून लेगीत स्मार्ट सिटीची कामां अर्दवट। फुटपाथावेले चेंबर अजून उक्ते, कंत्राटदाराची सुबेजपणां। आता खबरो विस्तारान। आयतारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घेतली तिसरे फावट प्रधानमंत्र्यांची सोपूत। हो सुवाळो दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनाच्या आवाठांत इतिहासीक सुवाळो जालो। ह्या वेळार देशभरांतले मंत्री, मुख्यमंत्री, खासदार, आमदारां सयत हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गोयच्या भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी श्रीपाद नायक हांकां परबी भेटयल्यो। नायक हांकां मंत्री सुदीन ढवळीकर, मंत्री सुभाष शिरोडकर, मंत्री अलेक्स सिकेरा आनी आमदार दिगंबर कामत हांच्यांनी भाऊच्या दिल्लीतल्या घरा वचून परबी दिल्यो।
आज म्हाका खूप आनंद जाता, कारण श्रीपाद भाऊ हो म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतलो मनीस. तो जरी निबंदर ह्या भागात रावलो तरी ताचे सगळे ल्हानपण आणि सगळे शिक्षण हे म्हज्या मडकय मतदारसंघात दुर्बाट ह्या गांवांत जालां आणि ताजो म्हाका अभिमान आसा. आज 6व्या वेळा तो MP म्हणून वेंचून जावन कॅबिनेट दर्जाचें मंत्रीपद ताका माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन डिक्लेअर केल्लें आसा आणि त्या बद्दल मनापासून ताचे शुभेच्छा करता. सदांच बहुजन समाज त्याचो आधार, बहुजना खातीर काम करपा, गरीब लोकां खातीर काम करपा खातीर ताणें स्वतंत्रच प्रयत्नशील राविल्लो आसा आणि मुखारय रावतलो अशें म्हाका दिसता. ताका शुभेच्छा दिता. ताका अशेंच आयुश्य आरोग्य लाभून अशीच देशाची आणि गरीब लोकांची सेवा करपा खातीर ताका उदंड आयुश्य आरोग्य लावूं हे देवा कडेन मागता. ही खूप मोठी आमकां अभिमानाची गोष्ट आसा. सगळ्या गोंयकारांक ही अभिमानाच्या स्वाभिमानाची गोष्ट जावन आसा की श्रीपाद भाऊ जो आसा पळय ते 6 वेळा जिखले आणि दिल्लीत केंद्रस्थानी तांकां मंत्रिमंडळाची जबाबदारी मेळिल्ली आसा. हय आणि नक्कीच ते पयलीं भशेन जशें काम करताले तेज्या पेक्षा चड जोशात ते गोंयकारांची सेवा आणि देशाची सेवा करतले. तांकां ह्या निमित्यान तांकां शुभेच्छा, मनापासून शुभेच्छा. आतापर्यंत ज्या पद्दतीन श्रीपाद भाऊ गोंयची सेवा करीत येयल्ले आसात, उदाहरणां सांगपा जालें जर जायत जाल्यार ते देशांतले 10 ते 15 नंबरां भितर खासदार आसात जांणी आपलो सगळो फंड्स जो आसा पळय न्ही तो पूर्णता वापरला. हे आमी नजरे आड करूंक शकतात. एक. दुसरें, आयुर्वेदीक एपेक्स इन्स्टिट्यूट जे आसा पळय न्ही ते त्या सारखी संस्था हाडप देशा भितर म्हणजे गोंया भितर हे खरी म्हटल्यार म्हणजे मुखाल्ली 50, 100, 150, 200 वर्सां ती सेवा करीत आसतली न्ही संस्था. बरोबर. आणि विशेष करून त्याने हाडल्या ती पेडणे म्हालांत हाडल्या. बरोबर. जो सादारणसो मागासलेलो तालुका आसा. अशेच पद्दतीन मोठ्या प्रमाणात तांच्या हातींतल्यान काम जावूं आणि सेवा घडोवं अशी म्हजी अपेक्षा आणि प्रार्थना. We are happy that Goa has been given representation. We also are proud of Shripad Naik because this, if I'm not mistaken, is his 6th election. He has won 6 times consecutively, and therefore he deserves this position. I'm sure he will do justice to whatever responsibilities entrusted to him by our Prime Minister, and he will keep us going proud. Okay. He's had an impeccable career. Yeah. And I'm sure he will continue. He's through his good offices, he would be able to resolve many an issue that Goa is facing. आता श्रीपादाक घरा कडेन वचून ताजें अभिनंदन करून आयलां. ओके. हांव कॉंग्रॅच्युलेटेड हिम. He deserved the victory also and deserved the cabinet post also. Because he is one of the most leader from Goa. म्हाका दिसता ताणें रिकॉर्ड केला 100 खेपे जिखून आज पर्यंत कोणूच 100 खेपे खासदारकी जिखूना. तो रिकॉर्ड ताणें घडयला आणि बरो मनीस, सदांच लोकां भितर आसपी, लोकां भितर मिसळपी. कितलो फायदो गोंयाक जातलो अशें दिसता तुमकां? तो म्हज्या कोतान ताजो भरपूर फायदो जावपाक शकतलो. आमी ताजो फायदो करून घेवपाक जाय गोंयकारांक. बरोबर. थँक्यू. नरेंद्र मोदी देशाचे 3रे फावट प्रधानमंत्री. उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांचो केंद्रीय मंत्रिमंडळात आस्पाव. श्रीपाद नायक हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना मतदारांचे उपकार मानले. मुख्यमंत्र्यांनी श्रीपाद भाऊक परबी भेटयली. मैं श्रीपाद यसो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. मैं श्रीपाद यसो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा.
लाखावयर मताधिक्य घेऊन जैतिवंत थारिल्ले श्रीपाद भाऊ मोदीच्या तिसऱ्या पर्वात मंत्रिमंडळात स्थान. उत्तर गोंयांतल्यान 6 खेपे वेचून दिल्ले खातीर श्रीपाद नायक हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना उत्तर गोंयच्या मतदारांचे उपकार आटयले. नमस्कार. सांगपाक खुशी भोगता की परत एकदा तिसऱ्यांदा माननीय मोदींच्या मंत्रिमंडळात काम करपाची संधी मोदीजीन दिल्ली आसा. हांव तांचो आभारी आसा. आतांच जे संभावीत मंत्री आसा हांचे सगळ्यांची मिटींग माननीय प्रधानमंत्र्यांनी आपयल्ली आनी ह्या मिटींगेक काही सूचना कशें कशें फुडें वचप कितें कितें दिवप ह्याची सगळ्यो सूचना दिल्ल्यो आनीक बरें हातूंत वातावरणांत मिटींग पार पडली आनी गोंयांक प्रतिनिधित्व जे मेळ्ळें त्या बद्दल हांव म्हाका दिसता सगळे गोंयकार खूश जाले आसतले. गोंय तरी ल्हान आसलें आनीक ल्हान तरी आसलें परंतु गोंयची सदांच मोदी सरकारान आठवण केल्ली आसा आनी त्याच हातूंतल्यान परत एकदा हें प्रतिनिधित्व मेळिल्लें आसा. हांव ह्या बाबतींत सगळ्यांचें मना पासून अभिनंदन करता गोंयच्या नागरिकांचे मतदारांचे आनीक ही संदी जी प्राप्त जाली तांचे खातीर प्राप्त जाली. हांव परत एकदा सगळ्यांक देव बरें करूं. मोदीच्या तिसऱ्या टर्मात श्रीपाद भाऊच्या रुपान गोंयाक प्रतिनिधित्व मेळटा देखून मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी श्रीपाद नायकाचे अभिनंदन केले. दोतर आयज शपथविधी जाता प्रधानमंत्री मोदींचो तिसरे फावट आनी एक सगळ्यांक खोशयेची गजाल गोंयकारांक खातीर की श्रीपाद भाऊ हांकां आयज शपथविधी तांचोय जाता. सो कितें तुमचें रिएक्शन, तुमची कितें भावना? माननीय मोदीजीच्या 3.0 ह्या सरकारात आमच्या गोंयाक प्रतिनिधित्व मेळटा आनी गोंयाक प्रतिनिधित्व मेळटा आसतना आमचे सिनियर पार्टीचे वरिष्ठ नेता श्रीपाद भाऊ नायक हांकां मंत्रीपद मेळटा. ही गोंयकारां खातीर आनी गोंय सरकार म्हणून आनी म्हज्या खातीरय बी एक खूप अभिमानाची गजाल आसा, खोशयेची गजाल आसा. हांव त्या खातीर पयल्याच पयली श्रीपाद भाऊ नायक हांचें खूप खूप अभिनंदन करता की तांकां मंत्रीपद मेळटा त्या बद्दल. तांचे आज सांजे ते शपथ घेतले. निश्चित रित्या गोंय सरकाराक आनी गोंयच्या लोकांक हाजो फायदो जातलो. गोंयचे खासदार आनी 6 वेळा जिखून आयिल्ले खासदार श्रीपाद नायक हांकां केंद्रीय मंत्रिमंडळान पयल्या शपथविधीन स्थान मेळटा. ही खूब अप्रूप अशी गजाल आनी म्हत्वाची गजाल गोंया खातीर. गोंया खातीर म्हत्वाचें कारण गोंयांक इतलीं वर्सां प्रतिनिधित्व मेळत आयलां आनी श्रीपाद नायकाक ते परते मेळटा. ताका लागून एक अनुभवी गोंयचो फुडारी केंद्रीय मंत्रिमंडळान ताका स्थान मेळप हें खूब म्हत्वाचें अशें आमकां दिसता. आनी ताजे परस म्हत्वाचें पयले मंत्रिमंडळ शपथविधीन तांकां स्थान मेळटा. म्हत्वाचें म्हळ्यार ह्या वेळार भाजपाची एनडीएची स्ट्रेंथ कमी जाल्या आनी इतलेंच न्ही जाल्यार कितलेशे अशे कांय आसात घटक. एका अर्दान नितीश कुमार आसा, दुसरे अर्दान आंध्राची जी टीम आसा तांकां मंत्रिमंडळान आस्पावन घेवप, म्हत्वाची मंत्रीपदां तांकां दिवप. ताका लागून पयल्या शपथविधीन श्रीपाद नायकांचो शपथविधी जातलो काय ना ह्या विशीं दुबाव आशिल्ले ते ना जाल्यात. हाजो अर्थ जे पळय कितें बीजेपीचे म्हणून जे काही म्हत्वाचे खासदार वेचून आयिल्ले आसात तांची जी पळय पयली श्रेणी आसा तातूंत भितर श्रीपाद नायक आसता. हें आतां आमकां पुरेपूर कळ्ळां. श्रीपाद नायकाचें म्हत्व ताका लागून वाडटा. श्रीपाद नायकाचें एकूण स्टेचर ताका लागून वाडला आनी केंद्रीय मंत्रिमंडळान तांकां स्थान मेळटा आशिल्ल्यान तांकां आमी परबीं दिवया. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यात शेनवारच्यान पावसान दमदार हाजेरी लायल्या. आयतारा लेगीत हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केल्लो. दिसभर राज्यात नॉन स्टॉप पावस चालूच आसा. 10 आनी 11 जुनाक हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत राज्यात नोंद जाली पावसाची अपडेट. कालच्यान गोंयभर जोरदार पावस सुरू आसा. IMDन काल आयज 2 दीस रेड अलर्टाची घोशणा केल्ली आसा. काल पासून पडत असलेल्या पावसाची टक्केवारी आमच्या कडेन पावलेली आसा. ती अपडेट हांव तुमच्या कडेन दिवपाक उबो आसा. म्हापसा हांगासर कालच्यान जो पावस स्टार्ट जाला तो काल दिसभर आनी रातभर पडलेलो पावस जो आसा तो म्हापसा हांगासर 51.4 mm पावस पडलेलो आसा. तेच्या उपरांत पेडणे हांगासर 60.4 mm पावस पडलेलो आसा. पणजे हांगासर 52 mm पावस पडलेलो आसा. सांखळे हांगासर 47.4 mm पावस पडलेलो आसा.
काणकोणा 91.2 mm पावस पडलेलो आसा. हो सगळ्यात चड आसा. 91 mm पावस जो आसा तो काणकोणा पडलेलो आसा. दाबोळे हांगासर 45.3 mm पावस पडलेलो आसा. मार्मागोव हांगासर 48.6 mm पावस पडलेलो आसा आनी सांगे हांगासर 65.9 mm पावस पडलेलो आसा. हेच्या वरसून तुमकां दिसून येतलें की गोंयभरान कालच्या दिसान कितलो पावस जालो. सगळी कडेन व्हडलो पावस जाल्लो आसा आनी आयज सुद्दां IMDन रेड अलर्ट सांगलेलो आसा. तो सगळ्या गोंयकारांनी याची खबरदारी घेवन काळजी घेवपाची आसा. जे आमचे नुस्तेकार भाव आसतले जावं दर्या देगेक रावपी लोक आसतले त्यांनी ही काळजी घेवपाची आसा की दर्यान वचपाचें ना किंवा दर्या देगेरूय वचपाचें ना. तशेंच जे ट्युरिस्ट मजा करपाक किंवा आनंद घेवपाक येयल्ले आसा गोंयान तेंच्यांनी सुद्दां ही काळजी घेवपाची की पावसाचो रेड अलर्ट जारी केल्लो आसा. काल सुद्दां आसलो आनी आयज सुद्दां पावसाचो रेड अलर्ट आसा. फुडली अपडेट आसतली ही तुमच्या कडेन आमी घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक TV. आयतारा पडिल्ल्या पावसान पुराय गोंयांत सांवार घालो. कांय वाठारांत झाडां तशेंच लायटीचे खांबे पडिल्ल्यान वीज पुरवण बंद जाल्ली. उटंगराच्या पावसाक लागून जनजीवन विस्कळीत जाल्ली. सडयान शिवोले दायगो हाच्या घराचेर माड पडिल्ल्यान ताच्या घराची मोडतोड जाली. सुमार 25,000चे लुकसाण जालां अशें दायगो हांणी सांगलें. मात घरात कोणूच नाशिल्ल्यान वायट घडणूक टाळ्ळी. ओ माड केन्ना पडलो? सुमार 11:30 पडलो. घरार पडलो नाही. घरा आमचो कूड आहा न्हू बॅकयार्ड आहा पळय तितून पडलो. कितें नुकसान जालां सद्या? दिसता पळय त्या लुकसाणांनी मदर सगळें पिड्यार जालां मॅडम. आनी फॅन गेला भितर लायटीचे सगळे सत्यानाश जालां. अप्रूट जावन पडला. हय अप्रूट जावन पडलो शेजाऱ्यान तो. आनी जे बॉम्बे आसतात तांकां कॉल करून जाल्यार ती फोनूच उखलीच नात. आनी मातशी एरोगंट ती तांकां सांगल्यारूय सोजमना हांवें घरान पडपाक आसलो तो. हांवें नोटीस केल्लो हो मातसो टिल्ड जाला खरो म्हणून हांवें नोटीस केल्लो पूण सांगूंक जायना न्हू. वारें आनी पावस आनी पळयना बरोच पडटा. कितें कितें सद्या डॅमेज जाल्लें? कितें म्हळ्यार डॅमेज कितें कितें जाल्लें आहा? डॅमेज फॅन जाल्या आनी मोदेर गेला आनी नये गेल्या आनी बरें म्हणून ते पोत्रे मातशें सेफ जालां. आतां काट कोत्ताना मातशें तेणी सालवार कर केल्या पुरो नाल्यार आनीक लुकसाण जातलें आमकां. अंदाजे कितलो लॉस आसतलो? म्हाका दिसता आसतलो 25,000 तरी आसतलो मॅडम. फायरीक कॉल केला तूं? फायरीक डिपार्टमेंटाक कॉल केला पूण ते सांगता ते आनीक कॉलांचेर गेल्यात आनी 2-3 दीस आतांचे झाडां पडल्या म्हणून. मागीर तांकां म्हणलें हांवें तुमी जाता ते भशेन यात म्हणून कित्याक सगळ्यांकूच इमर्जन्सी न्हू म्हणून म्हणलें ओके ओके. कुचेली वाठारात व्हडले जात देवळाचेर पडिल्ल्यान देवळाचे बरेच लुकसाण जाले. जाल्यार शापोरा वाठारांत भेंडीचे झाड दुकानाचेर पडिल्ल्यान दुकानाचे लुकसाण जाले. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. आयज 9 जून आयताराक टोटल आयज रेड अलर्ट आसल्या कारणान झाडां सगळ्याक पडझड भरपूर जाल्ली म्हापसा स्टेशनाच्या सरावंडिंगेक. सो आयज आमी टोटल आज वेगळे वेगळे 8 कॉलां केलेले आहात. तेतूर एक इमर्जन्सी आयल्यात 6 इमर्जन्सी आनी 2 रेस्क्यू टायप म्हणजे कोणाच्या घरान थोडे उदक गेल्लेले बाकीची झाडां पडल्यात. वेगळे म्हणजे शिवोले 2 झाडां पडलेली. त्याच्यानंतर कामोले एक पडलेले नंतर थिवे पडलेले झाडां अशे वेगळ्या वेगळ्या सगळ्या एरियेक जाता. आनी आतां एक आमची गाडी ऑलरेडी सद्या टर्न आउट जावन काम चालू आसा. सो आतां ते एक एटेंड केले म्हणटकूच सद्या आतां पेंडींग ना सगळे आमी ऑलरेडी क्लियर केल्लेले आसा. हय वेगळे वेगळे कडेन सगळी खंय खंय थोडे थोडे डॅमेजीस आसतात पूण मनशाक आनी लायफ तशें इनवॉल्व रिस्क कांय ना. बाकी सगळें बरें आसा. सगळ्यान पयलीं शिवोले गांवसा वाडो होली क्रॉस स्कूल आहा थंय पडलेले झाड पडलेले. सो ते केल्या नंतर मागीर त्याच्या नंतर पर्रा बँक ऑफ बरोडा कडेन थंय एका घरान कोणाचें उदक गेल्लेलें. तेच्या नंतर करासवाड्यार कंपाऊंड वॉल पडलेली तेचेर झाड पडलेलें. मागीर शापोरा भेंडीचें झाड पडलेलें ते थंय आतां ऑलरेडी एटेंड आसा आमची गाडी. शिरसय थिवे ते झाड कापून क्लियर केले. सडयम शिवोले आहात थंयच्यानूय आमी वचून आयले एटेंड करून. तेच्या नंतर सातेरी टेम्पल कामुल्ली ते सातेरी देवळाचेरूय तशेंच झाड पडलेले ते आमी क्लियर केले. थोडे मातशे कितें उरलेले आहात
ते करता आपण स्वतः करता हांगा तेंच्यांनी. त्याच्या नंतर मागीर राष्ट्रोय टेम्पल, करसवाडा जंक्शन, थंय एक अशें झाड आसा. थंय वेगळे वेगळे सगळे कडेन झाडां चड पडलेली आहा आनी भरपूर पडझड जाल्लेली आसा. बेतोडा निरांकाळ जंक्शनाचेर उटंगराच्या पावसा लागून रस्त्या कुशीकचो मातयेचो भराव व्हांवून गेलो. जाल्यार खांडेपार कडसाळ वाठारांत सुभाष नायक हांच्या घरा मुखार आशिल्ले व्हडले गुलमोहराचे झाड उटंगराच्या पावसा लागून हुमटून पडले. सध्या ह्या वाठाराची वीज पुरवण बंद आसा. देखून रस्त्या कुशीक आशिल्ली घातकी झाडां बेगोबेग कातरून उडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी सरकारा कडेन केला. पयरच्यान नेट धरिल्ल्यान आनी काल पासून लागलेल्या उटंगराच्या पावसान फोंड्या तालुक्यात खूबश्यो पडझडीच्यो आनी अपघाताच्यो घडणुको घडपाक लागल्या. मुख्य म्हणजे आयज दनपारां 1:15 ते 1.5 वरांचेर खांडेपारच्या MIBK हायस्कुला लागसर सुहास नायक हांच्या घरा मुखार एक गुलमोहराचें व्हडलें झाड कोसळून वीज खात्याचें खूब मोठें लुकसाण जालां. वीज खात्याचे सुमार 6 लायटीचे खांबे मोडल्या, तशेंच तेंच्यो वायरी तुटल्या. सो ह्या वाठारांतल्या लोकांक सांजेच्या 6 वरां मेरेन लायट येवपाची कांय शक्यता ना अशें वीज खात्याच्या सुत्रांचें म्हणणें आसा. दुसरे सुवातेर बेतोडा जंक्शना लागसर ज्या जाग्यार थंय सध्या रस्त्याचें रुंदीकरणाचें काम सुरू आसा थंय मातयेचो भराव व्हांवून गेल्ल्यान कोना आशिल्ले लायटीचे केबल्स हेर पायपलायनी सामक्यो स्पश्टपणान आमकां दिश्टी पडटात. थंय ज्या जाग्यार 20-25 मीटर धड बांदपाची गरज आशिल्ली थंय त्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या निश्काळजीपणा खातीर फक्त एक 5 ते 6 मिटरांची धड बांदल्या आनी बाकीचो सगळो मातयेचो भराव थंयच्यान व्हांवून गेल्लो आसा. असोच जर पावस पडत रावलो जाल्यार ती पुराय माती खचोन त्या वाठारांतलो रस्तो खचपाची भिरांत स्थानिकांनी उक्तायल्या. तिसरे सुवातेर बोंडबाग बेतोडा वचपी रस्त्याच्या दोनूय वाटेन खणिल्ल्यान थंय सध्या फक्त लायट व्हेकल म्हणजे 4 चाकी वाहनां वचपाक वाट मेकळी आसा. हेर खंयचे समज जर लोडाचें वाहन वचत जाल्यार ते थंय रुजपाची भिरांत स्थानिकां मदीं आसा. थंय सध्या तात्पुरते बॅरिकेड्स उबे केल्या, पूण येदा कदाचित ते नदरेक पडले ना जाल्यार मोठे एखादे वाहन जर गेले जाल्यार थंय आनी कितें एक अपघात जावपाची शक्यता आसा. चवथे सुवातेर बायताखोल बोरी वाठारांत हांगा ढवळे टू बायताखोल बोरी ह्या मदल्या रस्त्यार आज सकाळी एक मोठे व्हडलें झाड रस्त्यार कोसळून पडिल्ल्यान सुमार 2 वरां येरादारी ठप्प जाली. फोंडेच्या अग्निशमन दलान तात्काळ घटनास्थळाचेर येवन झाड कापून येरादारी सुरळीत केली खरी, पूण त्या मजगतीं बायताखोल टू बोरी ब्रीज आनी हांगसरल्यान फोंड्या तिस्का मेरेन वाहनांच्यो मोठ्यो रांग्यो लागलेल्यो. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक. अनुशा 9वीच्या विद्यार्थ्यांक राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण लागू केल्या उपरांत शिक्षण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या शाळांनी वचून शिक्षक तशेंच पालकांची मतां जाणून घेवपाक सुरवात केली. 7 जुना सावन तांच्यांनी सांगे, केपें आनी सालसेत तालुक्यांतल्या शाळांनी भेट दिवन शिक्षक तशेंच पालकांचे प्रश्न सुटावे केले. शिक्षण मंडळाचो पंगड आनी खंयच्या शाळांक भेट दिवपाचे आसात पळयात तशें वेळापत्रक. त्या दिसा खंयच्या स्कुलांत किंवा खंयच्या तालुक्यान ही टीम वतली हेची अपडेट हांव दिवपाक तुमच्या फुड्यान उबो आसा. 10 जून ह्या दिसा तिसवाडी तालुक्यान ही टीम येतली आनी हेची मिटींग जी आसा ती केशव बैराम हेडगेवार कुजिरा हांगासर जे स्कूल आसा त्या स्कुलान ही मिटींग जावपाची आसा. जी मिटींग 2 सेक्शनान जावपाची आसा. सकाळी 10:30 ते 1:30 आनी सांजची 2:30 ते 5:30 ह्या 2 सेक्शनान ही मिटींग जातली. आनी ह्या भितून तिसवाडी तालुक्यांतले जितले स्कूल्स आसात त्या स्कूलच्या पेरंट्सांक, टिचर्सांक, हेडमास्टरांक आपयले वतले आनी तांचे जे कितें प्रश्न आसतले ते 1 to 1 सॉल्व केले वयतले. 11 जून ह्या दिसा सत्तरी आनी बिचोले तालुक्यांतले जितले स्कूल्स आसात त्या स्कूल्सांक ह्या मिटींग अशाच प्रकारचे मिटींग आसतले. ती मिटींग जी जावपाची आसा ती गव्हर्मेंट हायस्कूल जी आसा मार्केटान त्या गव्हर्मेंट हायस्कुलान ही मिटींग जावपाची आसा. 11 जून ही तारीख आसा ती सत्तरी आनी बिचोले खातीर आसा. 12 जून ह्या दिसा बार्देस तालुक्यान ह्यो मिटींग जातली आनी ही मिटींग जी जातली ती सारस्वत विद्यालय खोर्ले हांगासर ही मिटींग जातली. ही मिटींग सुद्दां 2 सेक्शनांनी आसतली आनी बार्देस तालुक्यांतले जितले स्कूल्स आसात त्या स्कूलचे पेरंट्स, टिचर्स आनी मॅनेजमेंट हांकां ही मिटींग आसतली. 13 जून ह्या दिसा GVM हाय सेकंडरी फोंडा हांगासर फोंडा आनी धारबांदोडा ह्या 2 तालुक्यान जितले स्कूल्स आसात त्या स्कुलांची मिटींग ही जावपाची आसा. ती GVM हाय सेकंडरी फोंडा जी आसा फर्मागुडी हांगासर थंय जावपाची आसा. 14 जून ह्या दिसा
सकाळी 10:30 ते 1:30 ह्या टायमार पेडणे हांगासर पेडणे तालुक्यांतले जे स्कूल आसात त्या स्कुलाची मिटींग जावपाची आसा आनी ती जावपाची ह्या संत सोयरोबानाथ आंबिये जे कॉलेज आसा पेडणे हायवेचेर त्या संत सोयरोबानाथ आंबिये कॉलेजीन ही मिटींग जावपाची आसा जितून पेडण्या तालुक्यांतल्या सगळ्या स्कुलांक इन्विटेशन दिले वतले. 20 जून ही तारीख जी आसा ती मार्मागुआ तालुक्यांतले विलेज पंचायत हॉल जो आसा त्या विलेज पंचायत हॉलान ही जी मिटींग आसा ती जावपाची आसा आणि 20 जून ह्या दिसा मार्मागुआ तालुक्यातले सगळे स्कूल्स जे आसतात तांकां ह्या मिटींगेक इन्वायट केलेले वतले. 21 जून ही तारीख जी आसा ही 10:30 ते 1:30 सकाळच्या ह्या टायमार काणकोण हांगासर गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कूल जे आसा काणकोणा थंय ही जावपाची आसा आनी 24 जून ह्या दिसा सकाळी 10:30 ते 1:30 ह्या टायमार ही मिटींग दवरली वतली. हो शेड्यूल सांगपाचो कारण इतलोच की जर कोणाक NEP बद्दल क्वेरीज आसतली कितें क्वेश्चन आसतले त्यांनी त्या तालुक्यान ज्यो मिटींग जावपाची आसा त्या मिटींगेक वचून आपले प्रश्न जे आसा ते ह्या बोर्ड मेंबर्सां कडसून सुटावे करून घेवचे. अश्यो नवीन अपडेट्स आमी तुमच्या फुड्यान घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक TV. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.